आता हांव ही गोष्ट मुख्यमंत्र्याच्या कामार घालतलो आणि त्या गोष्टीचो पाठपुरावो करून लगेच येणाऱ्या म्हणजे आता असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली आयज सोंपता, फुडल्या म्हयन्यापर्यंत ह्या सगळ्यो वेगवेगळ्या महामंडळाची निवडणूक जातात आणि तो सरकाराचो विशय जो आसा काही कारणा खातीर जर उरलो आसतलो तो निश्चितच जातलो काल एक विषय नाही आसूंक जाय कारण एक मंडळ जर असलें जाल्यार त्या मंडळ खंयचें बरें वायट जें आसा तें पळोवंक शकता कारण अनेक गजाली आसतात बारीक बारीक गजाली आसतात ते सगळे कडेन सरकार पावतो असो ना पण त्या चेअरमॅन मागीर जी समिती आसा ही समिती ताचेर भितर एक्सक्लुजीव आसचें ताका कलेचें ज्ञान आसचें एक कोणाक टॅक्निकल ज्ञान आसचें अशे मेंबर आसपाक जाय आनी ते अशें ते घालून ते सगळे कडेन पळोवन ते वेवस्थीत ते करूंक शकता. एक गजाल आसा तशें महामंडळाची नियुक्ती बी ह्यो सगळ्यो सरकाराचो निर्णय आसता आनी बाकीचो पाठपुरावो